साम पावलान तिमोथेक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. हे पत्र बरयतना हांव तुका बेगीनच मेळटलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. पूण हांव येवंक घाळाय जायत जाल्यार देवाच्या घरांत म्हणजे जिव्या देवाचे मंदिर, स्वताचो खांबो आनी बुरूज जावन आसलेले पवित्र सभेंत लोकांन कशें चला जाय म्हूण ह्या पत्रा मार्फत तुका हांव कळयतां. दुबावाविने हो आमचो समर्थेचो वर्तो घुट. कुडीन तो दिश्टी पडलो, आत्म्यान ताचे विशीं रुजवात दिली. देवदूतांनी ताका देखलो, जनांगांमध्ये प्रगट केलो, अख्ख्या संवसारांत वळखून घेतलो, उंच अंतराळी महिमेवंत केलो. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तर ह्या काळाच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांव सरी करूं, कोणा सारके ते म्हूण येत, पेंटेंत बसून एकामेकाक उलो करन हे परी सांगतेल्या भुरग्या बरी ते म्हूण येत. आमी तुमकां फिरलूक वाजयली तरी तुमी नाचली नांत, आमी तुमकां दुखाची गितां गायली तरी तुमी रडली नांत. स्नानदाता जुवां वायलो, ताणें उपास केलो आनी तो वायन पियेनातलो, ताका देवसार लागला म्हूण तुमी म्हळें. मनशापूत आयलो आनी तो खाता आनी पियेता आनी तुमी ताका पळया एक पोटारो वायन पियोनो, सुंकागरांचो आनी फातक्यांचो इश्ट म्हणटात. तरी पूण दैवीक जाणटी सूख नातलेली म्हूण ती पाळतेल्या उदेशी रुजू जावन येता. देवाचे उतार हे.